तिकीट नसताना प्रवास करप्यांक आदली फायन आशिल्ली 200 रुपया, नवी फायन 500. लायसन नसताना गाडी चलोवप 500 रुपया आदली फायन, नवी फायन 5000. अपात्र थारूनय गाडी चलोवप 500 रुपया आदली फायन, नवी फायन 10,000. ओव्हरसाइज गाडयांक नवी तरतूद, नवी फायन 5000. गाडी स्पिडीन चलोवपाक पयलीं आशिल्ली 400 रुपया फायन, आतां ल्हान गाडयांक 1000 रुपया जाल्यार मध्यम गाडयांक 2000. धोकादायक ड्रायव्हिंगेक आदी आशिल्ली 1000, आतां वाडयल्या 5000 मेरेन. सोरो पिवन गाडी चलोवप्यांक पयलीं आशिल्ले 2000, आतां 10,000. स्पिडींग वा रेसिंग करतल्यांक 500 रुपया आदी फायन आशिल्ली, आतां 5000. गाडयेचें परमीट नसताना ड्रायव्हिंग करतात तांकां 5000 मेरेन आदी फायन आशिल्ली, ती आतां 10,000 मेरेन वाडयल्या. बनावट एजंट जावन लायसनां दितल्यांक नवीन तरतूद केल्या. 25,000 ते 1,00,000 रुपया मेरेन फायन. ओव्हरलोडिंगा खातीर आदी 2,000 आनी 1,000 अतिरिक्त दर आशिल्ले टना फाटल्यान आतां नवीन तरतूद केल्या, तातूंत 20,000 आनी 2,000 अतिरिक्त दर टनाक. ओव्हरलोडिंग पॅसेंजरांक घेवन वचप्यांक दर पॅसेंजरा फाटल्यान 1,000 फायन. सीट बेल्ट नासतना ड्रायव्हिंग करतल्यांक आदी 100 आशिल्ली, आतां 1,000. टू व्हिलरांच्या ओव्हरलोडिंगाक 100 रुपया फायन आशिल्ली, ती आतां 2,000 केल्या आनी 3 म्हयन्याभर लायसन सस्पेंड. हेल्मेट नासतना स्कूटर चलोवप्यांक आदी 100 रुपया फायन आशिल्ली, आतां 1,000 रुपया आनी 3 म्हयनोभर लायसन सस्पेंड. इमर्जन्सी गाडयांक वाट दिना तातूंतय नवी तरतूद केल्या, तांकां 10,000 रुपया फायन. गाडयेक इन्शुरन्स नासतना ड्रायव्हिंग करतल्यांक आदी 1,000 रुपया फायन आशिल्ली, ती 2,000 वाडयल्या. 18 वर्सां सकयल्या भुरग्यांनी केल्ल्या गुन्यांवान नवी तरतूद. पालकांक धरतले आरोपी, गाडयेचें रेजिस्ट्रेशनूय रद्द करतले. ते भायर 25,000 फायन आनी 3 वर्सां बंदखण. अंमलबजावणी करपी अधिकाऱ्यांनी केल्ले गुन्यांव जाल्यार तांकां दोबरात फायन. लायसन्स आनी गाडयेचे रजिस्ट्रेशन प्रक्रियेन विधेयकान आनीकूय कांय बदल केल्यात. हम ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स खोल रहे हैं. अच्छे ड्राइवर, प्रशिक्षित ड्राइवर आएंगे. ट्रांसपोर्ट में नई नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं और सभी सिस्टम को करप्शन फ्री, ट्रांसपेरेंट कर रहे हैं ताकि लोगों को ईज ऑफ बिजनेस महसूस हो. तो ओवरऑल इसमें ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट सिस्टम तक नई टेक्नोलॉजी को लाना और स्टेट गवर्नमेंट को भी इसके बाद साथ लेकर हमको काम करना है. ये कॉन्करेंट लिस्ट में है. कोई भी रेवेन्यू जो आएगा वो 1 रुपया हम लेंगे नहीं. लोकसभेन 23 जुलयाक हे मोटर व्हेकल दुरुस्ती विधेयक पास केल्ले. आतां राज्यसभेन विधेयक पास करतना दुरुस्ती केल्ल्यान ते परत लोकसभेन वतले. थंय ताका कसलीच आडखळ ना. तात्पर्य, कितली वर्सां संसदेन हुमकळिल्ले हे विधेयक राज्यांनी नव्यो तरतुदी अधिसूचित केल्यो काय चालीक लागूंक मेकळे. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.